सोरो विक्री तशेंच बार्राच्या परवान्यांच्या नूतनीकरणांतल्यान 70 ते 80 सोरो वेवसायिकांक कोट्यांनी रुपयांची तोपी घाल्ल्या अबकारी खात्याच्या पेडणे कार्यालयांतल्या कारकुना कडल्यान सगळी रक्कम वसूल करतले। तशेंच ताचेर कायद्या प्रमाण योग्य ती कारवाय करतले अशी हमी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। गरज पडल्यार भ्रष्टाचार विरोधी पंगडा कडल्यानूय चवकशी जातली। मंगळारा पेडण्या एका उक्तावणा उपरांत पत्रकारांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां अबकारी खात्यांतल्या आर्थीक घोटाळ्याविशीं विचारणा केली तेन्ना मुख्यमंत्र्यान ही जाप दिली। डिपार्टमेंटान जे हे झाला पळय घोटाळा तितूर गुन्हो नोंद झाला की केन्ना जातलो? एक म्हणजे ताचेर ऑलरेडी 2 जाणांक कितें तरी 3 जाणांक सस्पेंड केला, उरलेल्यांची इन्क्वायरी चालू आसा आनी ताजी विजिलन्स डिपार्टमेंटान ऑलरेडी केस केली। आनीकूय जर भितर सस्पेक्टेड आसत ते सस्पेंडूय जातले आनी ताजी पुराय विजिलन्स इन्क्वायरी जातली। गरज पडत जाल्यार ताजी ACB इन्क्वायरी बी जातली।